आनी संतोषान आयच्या क्रिस्तांव शिक्षण क्लासीक हजाराच्या 7व्या क्लासीच्या म्हज्या भोव मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक देवाच्या कृपे बेसावांनी भरलेलो सुबीत दीस मागता. सांगाताच आयच्या क्लासीक मोगाचो स्वागत. दोतोरीच्या क्लासीक कितें गरज आसा तें घेवन तुमी ह्या क्लासीक आयती आसात म्हूण पाती येता. भुरग्यांनो, हो व्हिडिओ आमच्या DSCच्या अधिकृत YouTube चॅनलाचेर पळोवनच आसात. जर तुमी आमच्या चॅनलाक आनीकय सबस्क्रायब करूंक ना तर आतांच सबस्क्रायब बटन दाबा. सबस्क्रायब केलें मू? तर भुरग्यांनो, आतां आमच्या कपालार, वोंटाचेर आनी हरद्यार भक्तीपणान कुर्साचो गुर्त काडचे सवे जेजूक आमचें थंय स्वागत करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. कुर्सार उमकाळून कुर्सार प्राण केल्ल्या म्हज्या मोगाळा जेजू, हांवें सदांच बापाचो मोग नियाळच्याक. ही म्हजी मोत ह्या म्हज्या मोतींतली चिन्नां नितळ पवित्र सांबाळच्याक. म्हाका जणवायन भरच्याक. म्हज्या मोतींत राव जेजू. ह्या म्हज्या वोंटांनी सदांच हांवें बापाची स्तुती करच्याक, ताचो मोग वाखडच्याक आनी तूं सोमी आनी सोडूनदार म्हूण परगडच्याक. म्हज्या वोंटांनी राव जेजू. ह्या म्हज्या काळजांतावन हांवें निरंतर बापाचो मोग करच्याक. म्हाका दुख येयल्ल्यांक भोगसून तांचो मोग करच्याक. म्हज्या काळजांत राव जेजू. सगळ्या म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या चिन्नांनी, म्हज्या शब्दांनी, म्हज्या करण्यांनी हांवें तुका साक संवच्याक. म्हज्या जिणयेंत ये जेजू. म्हजे थंय राव जेजू. हें हांव मागणें करतां तुज्या पवित्र जैतेव नांवान. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भुरग्यांनो, बसा. तुमी बाप स्टॅन स्वामीचें नांव खंडी जावन आयकलां. सगळ्या संवसाराच्या लोकांच्या जिबेर आज तें नांव आसा. ह्या जेजुईत याजकान कितें नांवाल केलें? 1937 एप्रील 26 तारखेर वीरगलूर म्हणल्या हळ्ळेंत ट्रिची लागसार ताचो जल्म जालो. लूड स्वामी आनी कैतेरियम जोड्याच्या 6 भुरग्यां पैकी फादर स्टॅन स्वामी एकलो. आपलें मुळावें शिकप माय गांवांत संपयलें. ह्या वेळार देव ताका ताच्या सेवेक आपयता म्हूण ताका भोगलें. देखून तो जेजुईत याजक जावच्याक जेजूच्या सभेक सोसायटी ऑफ जीजस हाका तो भरती जालो. 1970 एप्रील 14 तारखेर ताका याजकी दिक्षा मेळ्ळी. 1971 इसवेंत जमशेदपुरांत आदिवासी लोकां खातीर वावरूंक गेलो. हांगाचो अशिकपी लोक तांच्या हक्कांतावन वंचीत जाल्लो. सरकाराच्या शोशणाक तो वळख जाल्ले. हें पुरा पळयल्लो बाप स्टॅन स्वामी जल जंगल जमीन म्हणल्या नांवाखाल आदिवासी लोकांच्या हक्कां खातीर वावुरलो, झुजलो. त्या लोकांक न्याय नीत मेळोवंक हर प्रयत्न ताणें केले. आदिवासी लोकां सांगाता सादी जिणी जियेलो. तांकां मेळा जाय जाल्ल्या सवलत्या विशांत, तांच्या हक्का विशांत त्या अशिकपी लोकांक ताणें शिकयलें, समजोणी दिली. भारताच्या संविधानात्मक हक्कां ह्या दुबळ्या अशिकपी लोकांक मेळच्या खातीर ताणें चळवळ चलयली. लोकांक अन्याय करच्या सरकारा विरोध रावून तो झुजलो. उलयनांतल्या त्या लोकांचो तो ताळो जालो. कितले कश्ट आयल्यार काडिल्लें मॅट ताणें फाटीं काडूंक ना. सादें कालतें जिवन ताचें. बुकेतिकीत खाण. आपलें म्हणलें बँक अकावंट्सय ताचे कडेन नासलें. आपल्या मेस्त्री जेजू बरीच ताणें केलें. जेजू बरीच तो जियेलो.
इतलो वावर केल्ल्या ह्या सताच्या प्रामाणीक व्यक्तीक 83 वर्सां प्रायर वो मावो गँग आसो, भयोत्पादक, टेररिस्ट, देशद्रोही लोकांक तो आडवाटेन व्हरता म्हणून ताचेर अपराध म्हणून ताका जैलांत घालो. जैलांतून भायर हाडूंक कितले प्रयत्न केल्यारय ताका जमीन मेळ्ळी ना. जैलांत तो अस्वस्थ जालो. ताका जाय तसली चिकित्सा दिली ना. परिस्थिती गंभीर जाताना आस्पत्रेक दाखल केलो. आस्पत्रेंतावन ताका भायर हाडूंक परत्यान जमीन मेळ्ळी ना. पिडा चड जाली. एका तराचे मानसीक हिंसा ताका मेळ्ळी. कश्ट आलो आनी 84 वर्सां प्रायर ह्याच वर्सा जुलय 5 तारखेर तो देवादीन जालो. असल्याच एक आधुनीक रक्षकशिणी जावन आसच्या सिस्टर डॉरथी काजल म्हणल्या विशयान तुमच्या पाठबुकार आसा. भुरग्यांनो तें बरेंकन वाचा आनी समजून घेया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन जेजूक साक्ष दिल्ल्यो व्यक्ती सुरविल्ल्या पवित्र सभेन जायतीं आसात. तांचे पैकी एकलो जावन आसा सांत स्तेफन. कोण हो सांत स्तेफन? सुरविल्ल्या पवित्र सभेच्या लोकांच्या गरजांक पावोवन लोकां मदें लोकांक मानता तसले पवित्र आत्म्यान आनी जणवायेन भरलेले 7 जण प्रधान सेवकांक विंचून काडिल्ले. तांतलो एकलो जावन आसा स्तेफन. सांत स्तेफन भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरिल्लो देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन बरोवन व्हड व्हड असर्यां करतालो आनी जेजू सोडून दार म्हणून धैर्यान परगट करतालो. स्तेफनाची शिकोण आयकून देवांक कितें जालें? तांणी स्तेफनाक कितें केलें तें आतां आमी धर्मदुताची कृत्य पुस्तकांतावन चीत दिवन भक्तीपणान आयकुया. भुरग्यांनो, तुमचो नवो सल्लो उक्तो करा. धर्मदुताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 7 वाक्या 51 तावन 58. तुमी हट्टी मनाच्या न्हू. तुमची काळजां धारूण जाल्यात आनी कान धाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना? देवाच्या नितीवंत साकराचे येणें फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी ज्विशी मारले आनी आतां तुमीच ताका पराधीन केलो आनी जिविशी मारलो. देवदुता लागचे नियमशास्त्र घेतिल्लें तुमीच आनी ताका आड रावल्ली तुमीच. हें आयकून निती सभेच्या सांद्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान धांपले. उपरांत सक्कळी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्होंड व्हेलो आनी थंय फातरायलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. एक घडीभर आमी वाचिल्लें वाचप आमच्या मोतीक हाडया. बापान जेजूक एक मिसांव दिल्लें आमी आयकल्लें पयल्या लेसनार. सर्गाचें रास ह्या संवसारांत स्थापन करचें आनी सगळ्या मनशाकुळाची सडवण करूंक. जेजू संवसाराक आयलो आनी हें मिसांव संपयलें. देखून बापान ताका इनाम जावन
मेल्ल्या तिसऱ्या दिसाच जिवंत उठयलो आनी जिवंत जावन 40 दिसांनी ताका सर्गार उबान व्हेलो आनी बापाच्या उजव्याक ताका बसयलो. हेणें जेजूक कैद गेल्ल्या घडयेतावन ताचे धर्मदूत ताचे शीस भियेले, थोडे पळोवन धांवले आनी जेजू जिवंत जाल्या उपरांत जेजूक पळयल्यार ताच्या सांगात जेवल्यार ते दुबावतले. असल्या दुबावी निराशेन भियान बुडलेल्या त्या धर्मदुतांक जेजू एक मजतदार बसयता. देवाचो तिसरो जण पवित्रत्मो हो तो मजतदार. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्रत्मो उज्याच्या जिबेच्या रुपार त्या धर्मदुताचेर देवलो आनी ते सक्कड पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भरले. त्या दिसा आमची पवित्र सभा स्थापन जाली. पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भरलेले धर्मदूत धैर्यान जेजू संवसाराचो सोडवणदार म्हूण परगटोवंक लागले. पेद्रूच्या शिकोणेक त्याच दिसा 3000 लोकांनी पवित्र स्नान घेतलो आनी ते क्रिस्तांव जाले. ते पवित्र सभेचे सांदे जाले आनी हे जावन आसात सुरविल्ली पवित्र सभा, सुरविल्ले क्रिस्तांव. हांची जिणी कशी आसली तुमी गेल्या त्या पाठांत तुमी आयकला. तांच्या माया मोगाची जिणी, तांची मागण्याची जिणी, धर्मदुताची शिकोण आयकून धर्मदुतांक काल जावची तांची जिणी पळोवन भोंवतीचे अक्रिस्तांव हांची जिणी पळोवन तेय कितें करतात, जेजू सोडवणदार म्हूण मानून घेतात आनी पवित्र स्नान घेवन पवित्र सभेचे सांदे जातात. अशे दीस वेता पवित्र सभा वाडली. क्रिस्तांवांचो संख्यो सडत गेलो. धर्मदुतांचो वेळ लोकांच्यो गरजो सुदारचोवच्यांत खर्च जातालो. देखून धर्मदुतांनी लोकांच्या गरजांक पावोवंक लोकां मदले लोकांक मानता तसले पवित्रात्म्यान आनी जणवायन भरलेल्या 7 जाणांक विंचून काडूंक त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक सांगलें. हे जावन आसात प्रधान सेवक आनी तांतलो एकलो जावन आसा सांत स्तेफन. तो भावार्थान आनी पवित्रात्म्यान भरिल्लो. सांत स्तेफन देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड आसर्य आनी कुणां करतालो आनी जेजूस सोडवणदार म्हूण धैर्यान परगडतालो. हें आयकून सिनोगॉग सभेच्या थोडे जण आनी दुसरे गांवचे जुदेव समाजांतले ताचे कडेन तक्रार करतात. पूण स्तेफन जणवायन आनी पवित्रात्म्याच्या सक्तेन पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतालो जाल्ल्यान ताका सलवंक जावना. ताका सलवंक जावना. देखून ते कितें करतात, ते शास्त्र्यां कडेन मालगड्यां कडेन वचून स्तेफना विशयांत वायट सांगतात. तो देवाची निंदा करता, तो मोइजे विरोध उलयता, तो देवा विरोध उलयता म्हणून ह्या सक्कडांक मालगड्यांक शास्त्र्यांक ते साळवयतात. एक दीस हे सक्कड येतात आनी ताका वळोवन व्हरतात. सानेद्रीन सभे मुखार हजर करतात. थंयसर येदोळूच स्तेफना विशीं 40 साक्षी तयार केल्ल्यो. पूण स्तेफन कोणाकच भियेना, कित्याक पवित्रात्मो ताचे थंय आसलो. पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान ताचे मुखामळ देवदूताच्या मुखामळा बरी परजळटले म्हणून देवाचें उतर सांगता. तो कितें करता, पवित्रात्म्याच्या सक्तेन बरोवन जुदेव लोकांक सांगता, देवान धाडिल्ल्या सोडवणदाराक कैद करून जिशी मारलो तुमीच म्हूण तांचेर अपराध म्हणटा. हें आयकून त्या जुदेव लोकांक राग येता आनी ते कितें करतात, रागान ताका वळोवन व्हरतात, शहरा भायर वळोवन व्हरतात आनी थंयसर ताका फातरावन जिशी मारतात. त्या वेळार सांत स्तेफन भियेना. त्या वेळार ते फातरायतना मोरच्या घडये तो म्हणटा, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता म्हूण धैर्यान तो सांगता. मोरच्या पयलें तो म्हणटा, सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. आनी अखेरीचे उतार तो म्हणटा, सोम्या जेजू
हे पाताक तांचेर मांडी नाका म्हूण तो तांकां बोक्षिता आनी तो प्राण सोडता. सांत स्तेफन जिणेन मात्र न्ही मोरनांती तो जेजूक साक्षलो. सुरविल्ल्या पोवीस सभेंत स्तेफनाच्या मोरणा उपरांत दगदणी सुरू जाली. देखून स्तेफनाक प्रथम रक्तसाक्षी म्हणटात. सांत स्तेफनाचें फेस्त डिसेंबर 26 तारखेर येता. आनी त्या दाळा सुरू जाल्ली दगदणी ती मुंदरून गेली. कित्याक म्हळ्यार एक शीस मेस्त्री वरी व्हरतो न्ही. आमचो मेस्त्री जेजू आमचो सोडवणदाराक कुर्सायलो. ताच्या पाटलावदारांक दग दिल्ल्यांत ह्या जुशी मारिल्ल्यांत कांय नवाल ना. स्तेफना तावन सुरू जाल्ली दगदणी आजुनी पवीस सभेंत आसा. आमच्या गांवांत आसा पूण विशेश जावन आमच्या उत्तर भारतांत आमच्या याजकांक धार्मीक भाव भयणींक सुवार्ता परगट करच्या लायकांक जायते कश्ट मेळोन आसात. दगदणी तांकां सूख उरली ना. तांकां जुयशी मारतात म्हणून तांकां बेस्टावून आसतात. पूण आमचे याजक आमची धार्मीक भाव भयणी आमचे लायक सुवार्ता प्रसारक कोणूच तांची पर्वा करिनासतना धैर्यान सोम्या खातीर वावर करनंत आसात. सोम्याची सुवार्ता ते परगटून आसात. सांत स्तेफनान त्या दीस दिल्ली साक्ष हर एका पवीस सभेच्या सांद्याक आज आमी जिणेंत आनी मोरणांत जेजू नी सोडवणदार म्हूण परगटोवंक आमकां एक प्रेरण जावन आसा. भुरग्यांनो, आमी कशी सुवार्ता परगट करची? आज तुमी भुरगीं, तुमकां कांय उत्तर भारताक वचूंक जावचें ना आनी म्हाकाय उत्तर भारताक वचून थंय सुवार्ता परगट करूंक जावचें ना. पूण आमकां एक व्हरती जबाबदारी आसा. पयल्यान पयलें आमी हर एक दीस कळमीत नासतना आमच्या पवीस सभेच्या मणयाऱ्यां खातीर मागोवंक जाय. भुरग्यांनो, तेर्सा वेळार एक कण तेर्स दिंबी घाल आमच्या पाप साहेबा खातीर, आमच्या गवळी बापा खातीर, सर याजक धार्मीक भाव भयणी पासत मागोवंक जाय, भेटोवंक जाय. देखून आज तावन भुरग्यांनो एक कण तेर्स दिंबी घाल पवीस सभेच्या मणयाऱ्या खातीर करतात मो. दुसरें, वर्साक एक पुटी मिसां वायतार म्हूण करतात. ह्या मिसां वायताराक तुमची वडिलां दुडवा कुमोग दितात. पूण तुमकां भुरग्यांक एक काम, तुमी हर एक दीस तुमच्या पॉकेट मानींतले इल्ले पयशे मिसां वावराक म्हूण विंगड काण दवरूंक सुरू करा आनी मिसां वायतारा दिसा तुमची काणीक जावन दिया. सदांय तुमी करच्या कोंताच्या तेर्सा वेळार दैवी काकुळतीचो एक तेर्स आमच्या पापसाहेब, गवळी बाप, याजक धार्मीक भाव भयणी खातीर विशेश तरान मागा. प्रत्येक जावन मिशनरी वावर करच्या आमच्या धार्मिकां खातीर मागा. जेजून कुर्सार तावन दुस्मानां बक्षिलें. पळया, स्टेफनान प्राण करतना त्या वळवळ्या मदेंय म्हळें दुख येयल्ल्यांक बक्षिलें ताणें. देखून आमी भुरग्यांनो जेजू बरी त्या स्टेफनाची देख काणगून आमी आमकां दुख येयल्ल्यांक आनी दुख येतल्यांक आमी बक्षिया, मात्र न्ही तांचे पासून मागया. अशें केल्ल्या वेळार आमी निजावन जेजूक आनी ताच्या सुवार्थेक आमी साक्ष जाता. आतां भुरग्यांनो, इतल्यार आमचो पाठ संपलो. आतां तुमचो पाठ बूक उक्तो करा. केलो गे? आतां ते चटवटिका आसात, अभ्यास. थंयसर सवालां आसात. 5 सवालां आसात. बरो कन्न पाठबूक वाचा. सवालांक जापी सोदा. जापी मेळटा मिसर वाचा. उपरांत ते सोडिल्ले शब्द भरती कर म्हण आसात. ते जापी दिल्यात, सारकी जाप सोदून काडा. धर्मदुताची कृत्या अध्याय 7 वाक्य 1 तावन 53 पर्यंत परत्यान आनी परत्यान तुमकां समजता पर्यंत वाचा. क्रिस्ता पासून जीव दिल्लो सा लॉरेस तुमकां सगळ्यांक गोत्ता. हाचे विशयंत ताचे पिंतूर घालन एक 10-15 वाक्यां सोबीत करून सा लॉरेसा विशयंत बरया. सांगिल्लें काम मोगान बरें करून करा भुरग्यांनो. आतां उबे रावा,
हात जोडा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा जेजू, आयच्या दोतोरीच्या क्लासी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजे खातीर आनी तुज्या सुवार्थे खातीर आपलो जीव होगडावन आमकां प्रेरण जावन आसच्या सान स्तेफाना खातीर आनी सर रक्त साक्षी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तांच्या जिणयेची देख घेवन तूं नी सोडवनदार म्हूण परगट करूंक आनी गरज पडल्यार आमचो जीव सयत दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर. तुजी सुवार्ता परगट करच्या आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक आनी लायकांक सदांच तुज्या मोगाच्या जतनेंत राख आनी सांबाळ म्हूण मागता तुज्या पवित्र जैतेवन नांवान आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. थँक्यू.